Hello people, good morning. सजमदान सोगनी बोरा हाय म्हूण अँड वेलकम टू माय ब्लॉग. आता आम्ही येयले टू मारगांव आणि आता आमी सद्या लिफ्ट येवपा रावताय. सो द थिंग इज आज एक म्हाका प्रमोशनल शूट हा हियर ॲट ओरेन इन्स्टिट्यूट. सो आता आमी तिकयता ओके तुमकां वता सो मुखार आयला शायना आणि हांव ते वयता आतां खबर आसो सो फायनली मेळ्ळें गेले त्या फाटी गेलो तर CM जालें काय सोदपाक वयल्यान पावली. सो वी आर फायनली रिच्ड हॉस्पिटल जाल्या भितर कितें कारण भायर दवरपाचो गायस बरें आमगे न्यू शूज घातले न्यू शूज घातले होपफुली कोणा उरनाल्या पुरो मोमोचे चल आतां आमी या लेट्स गो ऑल एक्सायटेड गायस आमचो वायट ड्रेस घायला आनी चड कांय घायला जस्ट रायट आउटफिट देखीए मातशें वीडियो करा. ओके सो आतां आमगे जालें सगळें ब्रिफींग तुमकां कांय दाखोवपा मेळना आनी आतां तेम घालपा लायला व्लॉग नॉर्मली केश कोताय तें आनी हांव भुरगीं आतां येयले ना हे सद्याक सो ते मस्ती काम इन द इवनिंग बट म्हाका इवनिंग येवपा मेळपाना हांव आतां अपॉयंटमेंट केलो सकाळीचो. आतां आमी वयताय काडपा ब्लॉग आनी बारा मुगे विडियोग्राफर हा शायना आनी वयताय बरें आहा अशें इन्स्टिट्यूट आनी एक पाटी येयल्लें बट दाखय तुमकां ओके. आतां मातशें ब्लॉगींग कोताय मागीर मेळटा तुमकां. ओके गायज हें आमगेलें मेकअप लॅब सो हिंगा फर्स्ट शॉट जाला आनी वीथ मी आय हॅव विडियोग्राफर शायना ते हाडल्या तेचें तेका ओके ते मातशें आपणा विडियो घेयला म्हणा. ओके सो आतां तेंगे सद्या कोण भुरगीं ना हिंगा ती मातशें सायन्सा येतो हूं सो हांव तें मातशें समजता लॅब आहा सामकें बरें गायज थिंग सो वयता आमी नेल लॅबा सो तिंका टायम नेल्स लॅब सो थिंग वयता ओके लेट्स गो देयर. आतां शायना फायनली रेडी जाला गायज निघाय निघाय आता रेडी जाला गायज कितको कोताय फेशियल कोताय तेका फायनली ते कोण ना कोण मेळटो आतां घर से बिजनेस लड़की को गाइस कितने झाले बघा उठ झाले कशी चले काय मिळालं फिलिंग ते रोकडे काबार येईल गाइस. चला आमगे हेअर टेस्ट ओके सात मातशें कोताय एक स्ट्रेंथ टेस्ट सो जालें सगळें कोण आनी आतां आमी वयताय इन्सॉन घरा कडेन आनी घरासून आनी घरासून आमी इंसा वयतली टू पेंटागॉन रेस्टॉरंट थिंगा आहा म्हणजे आनीक कोलॅबरेशन सो वी आर हेडींग देर सो घरासून चेंज करून एंड वील बी गोईंग ओवर देर ओके लेट्स गो. सो हिंगा आहलें बरेंशें आतां म्हाका नेक्स्ट डेट दिलो हूं सो वेरीन देल बी डुईंग द हेअर कलर सो थंय आतां घेतो मेळटी डेट नेक्स्ट वीक. So now we are going home, changing and then heading back 1:30 सांगितले बट हिंगा आमकां जाली 1:30 आनी हेचो थोडेशें स्ट्रेंथ टेस्ट केल्लें हेचो भितर सो त्या कलर चोवपाक बरें पडटा कोणा तो सो तें बरें जालेंशें मातशें हेज्याकून डार्क मातशें म्हणून सांगिना सो ब्लेंडींग आनी अशें करून मिक्सींग करून करली मागीर हायलायट्स सो हायलायट्स फर्स्ट टायम ट्राय करता सो ह्या केश कोन जाताय तें ओके मागीर मेळटा तुमकां घरा लिफ्ट येयली ओके सो आतां वयताय घरा आनी मागीर मेळटा तुमकां बाय. सो गायज म्हाका कोण मेळटें बरा मरे सो हिंगा मेळ्ळें एक क्युटी फॉलोवर ना तेका मामा म्हाका फॉलो करता बट तेका हांव आनी एक फावट समर कॅम्पा रिसोर्स पर्सन गेलो तेणें म्हाका थिंग चोयलो सो तें मेळ्ळें आतां सो बरें चली धाकली भुरगीं मेळटा म्हाका बरें दिसता. सो आतां मागीर त्या बायका कडेन बायक आहा हिंगसो बरी वॉयस वे हेडींग दे फोनूय लावपा जाय चार्जिंगा आनी मागीर नॅक्सान आमी डिरेक्टली शूट. सो हाय पीपल आतां आमी नॅक्सान रेडी बी जाली आनी चोय आमी सगळीं वयताय आतां पेट दिवपा टू पेंटागॉन रेस्टॉरंट इन मजोड्डा. हां पयलीं हातून सांगला तेशको 1:30 बट आनी 2 जावन गेली थिंगसो मातशें भायर सरपा वगत जालो वरिना सो आतां इथे कोलबा पावलें आनी एक 15 to 20 मिनट्स दाखयता हिंगसर थिंग पावपा आतां वचपाचें ब्लॉग काडपाचें तेंकां ब्लॉग कोताय सो इथं पाटा कोलॅबरेशन ओके आनी वयता मातशें पेट दिवपा तिका जेवण बरें जाता गायज हें गेल्लें एक फावट गेल्लें शायना पेट दिवन येयलें आतां आमी वयताय सगळीं पेट दिवपाक एक्सपेक्टेशन्स बरी हाय फुडाचे सो कितल्या पावताय ती मातशें बेगीन पावल्या पुरो 200 मेसेज सेगार पेट दिवपाचो
खंय जालें सो 3 दिसान बिकॉज घाल म्हणा रील पोस्ट करपाक आंटी 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 बस जालां बरें आहाय म्हण ड्रायव्हर आंटी घाल वयता आमचे ओके सो मेळटाय तुमकां थंय ते पावली कोलवा चर्चिको पावपा आयली आमी पावली मजोड्डा पावत येयली another 1 minute स्लो स्लो पावत येयली shit speed breaker guys driver speed breaker बरे लाइनिंग घाल ना ते मिया बरे कोण ना माहिती destination is on the right पावत येयली रेडी मुगा पे डिब्बा outside येल्लो थिंग दिसत म्हाका तुझे तो कितें आयला न्हू स्विमींग सूट काय सायडीन पावन अशी ओके हे मुखार ओपन क्लोज करेला स्वीडन लायक दॅट ओनली ओके आमी पावली स्पीड ब्रेकर चड रस्त्याकून स्पीड ब्रेकर चड अशें चल फायनल स्पीड ब्रेकर मातशें बंद कर वायपर एक म्हणजे पावले आमी दिस इज द रेस्टॉरंट मारवाडी सारखा न्हू पावली There go, lapit. Hello people. So आज हम ये पेड डिब्बा here at Pentagon. Come with us. Let's go. Come with us. एली ड्रिंक्स कोण कोणागे रिंग कोणा हाडटा आमगे ड्रिंक्स एली आमगे सगळे जेवण कबाब मसल्स स्वीट्स आणि गाइस येतो येईल आमगेलो मेन कोर्स सिझलर चिकन लॉलीपॉप नन फ्राइड राइस मंचुरियन now we are going for a Manchurian. It's a shasha hatra. Shine it. Go. Are you kidding? Go. Oh, so अंदर आता आम्ही रावता आमगे डिझर्टाक सो सॅरतूर ऑर्डर केला आणि ब्राउनी विथ आईस्क्रीम कोण बोलतो डिझर्ट डिझर्ट म्हणा काय जायचं डिझर्ट कमेंट सेक्शनात सांगाय कोण कित म्हणलं आता आम्ही वयताय कारा पोट जालें सामकें फूल जेवण आलें टू गुड थँक्यू भया आणि आता आम्ही वयताय कारा आमगे टॅक्सी ड्रायव्हर रावता चायना इज इन द कार नाव वी आर हेडिंग होम and जेवण आलें गुड तुमकां जाय जाल्यार दिस इज लोकेटेड इन Majorda Pentagon रेस्टॉरंट एंड गार्डन परपेच्युएट आय थिंक ओके आतां म्हणजे बीची एक राउंड मारपा ते भायर बी बरें आसा तशें पावली थंय आमी Majorda बीच थिंगसो आयला न्हू त्या रेस्टॉरंटाक असो थिंगा ते शायना येना खंय ते काराको बसत एक धाकलो असो राउंड मारले थंय वचोन सकलसून तर ती आतां हाडला शनाया एंड साशा ओनर आय थिंक सामकें लेस आहा तसो केन्ना काय चार्जिंगा लावपाचें तुमकां दाखयता ओके बीच बरी हा क्लीन तो हा गाय सो उदकांतलो वचों पडटा म्हण म्हाका शूज काडून पडटाय सो वचनाय आमकां सो बरें आहा म्हळ्यार स्काय देखून सो बरी आहा महाराणी राजकुमारी हांवें राजकुमारी येता उदकांतून जलपरी इज ऑन द वे साचा आतां आमी वयताय लेट्स गो गाइस हांव आतां कोणागे फोटोशूट डिस्टर्ब केला बट इट वॉज अनइंटेंशनल ओके त्यामुळे तुमकां फोटो काडले ओके लेट्स गो नाव सो आतां मेळटा तुमकां आज जालें सायन्साची 7 o'clock सो रेस्टॉरंट आसा म्हणटकीर मातशें न्हिदोली आनी आज सगळीं नांवान बीन आहाय सो आतां आमी डिसायड जाला करपा म्हणून प्रॉन्स रिसॉयज सो प्रॉन्स हाडवाली सो जाय दीस जाले आमी चिंत्तालीं करपाक पण म्हळ्यार आजी कोऱ्या आनी काड्या म्हण आनी आतां आज शारीज आम शेफ सगळीं आनी सन्या आनी ती कोताय फिलींग आनी आमी म्हाका करपा पडला डो पीठ मोडपा बी तांकां बरें जाय म्हाका मातशें बरें जाता मोकळें दिताय ती
सो आतां ते कोतली आनी तेगे ते हें बीन कोन शेप बीन तीन फिलिंगान आतां आमी तितली पेड फॉर प्रॉन्स रिसॉयस जाय दीस जाल्यार करपा आहली बट आतां आयज कोताय फायनली सो ह्या केस जाता ती बरी जाल्या पुरो आनी आतां आमी तें करपा वयता तुमकांय दाखयता हे आमचे बारा ओके लेट्स गो आतां हितूंक आतां प्रॉन्स मिक्स कर वेरी गुड वेरी गुड मीठ एंड घी आणि टेस्ट आता आमगेले रिसॉ इज रेडी दिस इज फॉर द डो तो हांव कोता आनी घाल घाल वेरी गुड वेरी गुड हांव हांडे दवर आनी कोता घाल 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 आमचे घाल गो हरमन चाय वाला बैठना यस वेरी गुड नो वेट मोर मोर हेगे मातशें आतां डो करपाचो बट तें हांगा सामकें गरम गरम आसता करूं जायना तें मातशें आतां हें जाता आनी हेचोय जालें फायनली गरम 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 कोन कोन हेचें जालें पीठ बिगान हेचें कोन दवरलें आनी आतां तें लाटपा जाय आनी तेचे मागीर शेप्स कातोवपाचे सकयल कातोवपाचे ओके च्या कितू जाता तें वॉर्डर जाय ती येयलें हिंगा थिंगसोन सो लेट्स सी कितें जाता तें आनी आमकां कटर ना सांगच म्हळ्यार सोच्या कपान कितें कट करता दाखय तुमकां ओके जाता तेश कोन्न आनी होचोय आमगे जुगाडू कटर आयचे दिसा हें कप सो तें घेवन मातशें करया जालेशें हेचें घिया सगळें लाटून दवरलें आनी हेचें आमगे फिलींग आहलो तें चड घालपानी ओके चड घायलें तें भायरार वता एश कोन्न उदक सम वॉटर आनी जस्ट स्लायटली एश कोन्न प्रेस करपाचें जालें रेडी जालेशें आनी हेचें जालें आमगेचें आतां फ्राय कोतली आमी हेचें जालें आमगेलें रिसॉ इज रेडी आवय सामकें चोयलाय तुमी प्रॉन्स रिसॉयस केसो जालें सामकें बोर जालें सगळ्यान सामको दिलो पेट सामकें हान तूं म्हणचें आख्खें खायलें आसता मग आमी नियरली 60 कितें जाल्लें 60 मेजलो हांवें सो ओले थोडेशें म्हळ्यार जायते ओले वत भायले वत दवरलें कितें आनी जायना तें पोटा कॅपेसिटी सो ते हालहातली आमी फ्रीज बी कोन रवा बालायन सामकें दवरलें फ्रिजरा मारलें आनी ते हालहातली आनी इल्लीशी प्लेस हांवें दवरल्या पोटाक कितें आतां म्हाका ट्राय करपा जाय एक डिजर्ट रेसिपी दॅट इज विथ गुलाब जामून एंड आयस्क्रीम सो दोनी वस्तू हाय फ्रीजी आनी ती हांवें एक युट्यूबाची रेसिपी चोयली दोनी मिक्स करपा आनी खावपाचें व्हड कांय ना तितून सो ती आतां करपा वयता तुमकांय दाखयता बरी जाल्या पुरो म्हाका स्वता आनी एक पाळ्या काजरां खायलो बट सामकी उगडास ना तुमकांय दाखयता आनीक यो या म्हजी बाय लेट्स गो आतां तुमकां सांगला तशें आतां कोरिया डिजर्ट थंयचे हा कुल्फी वन कुल्फी हाडा आनी चोय गुलाब जामून हे गुलाब जामून न्हू उत्कर्शान दिल्ले शायनाक सो थँक्यू उत्कर्शा आनी नेक्स्ट म्हणटा ते आतां घ्या दोन हाडले वचो हळदाता आसा पेजी आसा न्हू करया हे बोलां करया घालया एक घाल बरें जायना जाल्यार एक घाल्या एक गुलाब जामून सिरप आतां एक गुलाब जामून वन सायडीन आनी आवयस आतां हांडी रोखडी मेळट जाता ही कुल्फी ओके सात मजा डिश आमगेली ओके बरें आसा तशें गायस या पेट ट्राय करया आवाज म्हणून एक्स्ट्रीमली बरें लागता गाय एक्सपेक्टेशन म्हणजे सामकी हाय आसली आनी एक्सपेक्टेशन सामकें मीट केलें तेमी
गुलाब जामुन प्लस आईस्क्रीम कुल्फी प्रिफरेबली. सो बरो आहा तुमकांय येता ट्राय करूं आनी एखादा दिता पेट आनी आतां म्हाका स्वता मुगे रेसिपी चोवन ती देखून ट्राय करतली म्हणून की डिश डिजर्ट सामकें जाल बरें. आनी सांगत म्हळ्यार न्हू हांव न्हू हें दिवपाक सोदतालें शावट आवट. सो पयलीं एक्चुली हांव शॉर्ट ब्लॉगाक कोतालें बट मागीर मोदें बंद जालें म्हाका खबर ना कितें तें. सो आयचे शावट आवट वयताय न्हू टू मोनिका रॉड्रिगीस, हेस्टन फुर्टाडो एंड जिया फ्रॉम नावेलीम. ओके, थँक्यू गायज फॉर ऑल द लव. आनी दुसऱ्यांकूय न्हू तुमकांय शावट आवट जाय जाल्यार न्हू म्हाका मातशें सांगाय कमेंट सेक्शनाक घालाय आनी तुमगे कमेंट्स बी येयले म्हणटरी देन आय वील गिव युअर शावट आवट्स. ओके, कोणागे बर्थडे शावट आवट दिवूं हा जाल्यार यू कॅन जस्ट टायप इट इन द कमेंट सेक्शन. आनी आतां खाता आनी हांव वयता न्हिदपा एक CID चोयतली एपिसोड एंड देन शूट टू बेड. आनी तुम इतू फाद देखून येयलें लायक वॉचिंग द ब्लॉग फ्रॉम माय मॉर्निंग प्रमोशनल शूट देन आम पेंटागॉना गेलो ती देन रिसॉर्ट्स एंड फायनली दिस डिजर्ट का रेसिपी. थँक यू सो मच फॉर कमिंग दीस फार. तुम ब्लॉग लायक जाल तुम मेंटा देखून रावल म्हण हांव जाणा आनी एश कोन्न तुमकां लागून मुखार मोमो कंटेंट आसतलें. आनी थँक्यू गायज फॉर ऑल द लव एंड थँक्यू फॉर वॉचिंग दीस ब्लॉग. हिंगा ब्लॉग एंड कोता एंड सी ऑल इन माय नेक्स्ट ब्लॉग. बाय बाय मोगासू.